पणजेच्या आमदाराने मंत्री बाबुशान भाजपची सगळी तत्वां स्वीकारली। बाबूश मोन्सेरात खऱ्या अर्थान भाजपमय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो। बाबूश एक दीस देऊळ क्लीन करता आसतना दिसलो आनी ताजो फोटो आयलो। ही हॅव एक्सेप्टेड भारतीय जनता पार्टी होल हार्टेडली। हांव कॉंग्रेच्युलेट करता। थोड्या जाणांनी बरयतना टिकात्मक बरयलें, बट थोड्या जाणांनी बरयता आसतना बाबूश आता कंप्लीट भारतीय जनता पार्टी मय जालो। हे कित्याक सांगता? ताणें काँग्रेस सोडून येता आसतना भारतीय जनता पार्टीन जेन्ना येवपाचो विचार केलो तेन्ना ताणें पळयलें की काँग्रेसीक देशाचें भविश्य ना, गोंयचें भविश्य ना आनी पणजेचेंय भविश्य ना, लोकांचेंय बी भविश्य ना। भविश्य जर खंय आसत देशाचे, राज्याचे, पणजेचे आनी पणजेकारांचे, जाल्यार ते फक्त आनी फक्त मोदीजीचे आसले आनी भारतीय जनता पार्टी। आनी म्हणून जेन्ना तो भारतीय जनता पार्टीन आयलो तेन्ना भारतीय जनता पार्टीची सगळी तत्वां म्हणजे कोणी टिकात्मक, थोड्या जाणांनी तांकां टिकात्मक घेतले म्हणून आमी पळयतालो दुसरे आमकां संवय आसा, आमी खंयचें देवूळ दुसरा पयलीं पासून करूं जाय। बाबूच्या खातीर ते नवीन आसले, बट ही एक्सेप्टेड। भारतीय जनता पार्टीन कार्यक्रम दिलो, आपूण पणजेचो आमदार ह्या नात्यान हो कार्यक्रम आपूण करपाक जाय। तेणी कार्यकर्त्यांक घेवन तो कार्यक्रम केलो, हे खूब महत्वाचें आशिल्लें आनी ताका म्हणटा आमी की भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो जालो। मजगती आमदार बाबूश स्मार्ट सिटीचेर उलयलो। बाबूश म्हणटा स्मार्ट सिटींतले त्रुटी खंय मान्य। When I became MLA, the project was already underway, with tenders finalized and contractors appointed. I was not part of the original planning. Even so, I sincerely apologize for the inconvenience caused. I understand your pain. As an MLA, I have gone beyond my role to coordinate the work, fix problem and regularly sort out the issues.